वो जे ओवरलेज पळय आसा वो टेम्पररी इन्फ्रास्ट्रक्चर घातला that itself has cost the public exchequer 119.6 crores 119.6 crores कोटी म्हणजे आता ह्या सरकाराक कोटी म्हणल्यार काय न्हू तांकां ते खावपाची चड संवय जाल्या नाव by spending so much money what I have gathered is they are supposed to put what are called German hangars standards which are supposed to be weatherproof and fully air conditioned. This rain let us admit and let them also admit this rain has exposed that these are not German hangars. They don't even meet any requirement, the standard of a German hanger. So something has gone basically wrong. So this becomes a matter of investigation. Anga personal target कित्याक जावपाक जाय? पावसान कोसळ्ळें पावस भितर आयलो चिखल कलो जालो everybody has seen that. So let there be an investigation. Let that agency आनीक एक एजन्सीचे कितें आहा वी हॅव ऑल गोन बनानास एक इंग्लिशीन म्हणले गो बनानास म्हणल्यार पिसो कसो जावप उचांबळ जावप द एजन्सी दॅट हॅज डन इज गो बनानास ह्या एजन्सीचें नांवच गो बनानास सो गो बनानासाक सरकारान आतां ताजेर चवकशी जावपाक जाय की बाबा तुमी जेन्ना आमकां गॅरंटी दिल्ली हाय स्टँडर्ड्स वील बी मेंटेन म्हणून इन दीस हांगा जालें कितें कितलो पावस पडलो सो पावस पडपाक शकता एनी टायम यू आर सपोज टू बी प्रिपेर्ड फॉर दॅट म्हणून तुमकां दिलां न्हू हें काम सी इफ यू सी द टेंडर कंडिशन्स गो बनानास नोज इट वेल मेंटेन हाय लेवल्स ऑफ स्टँडर्ड्स म्हटलेलें हातूंत एक वाक्य आसा आय हॅव रेड इट आतां म्हजे कडेन ना बट इफ रिक्वायर्ड आय कॅन शेअर इट लेटर विथ यू द डिपार्टमेंट पीपल हॅव ऑल्सो कन्फायडेड इन मी दॅट दे वर सपोज टू मेंटेन हाय स्टँडर्ड्स म्हणून हांगा तेंचे स्टँडर्ड्स एक्सपोज जाल्ले आसा सो दॅट कॉल्स फॉर एन इन्व्हेस्टिगेशन दॅट इज द ओनली पॉयंट हियर कित्याक 119 कोटी सवाय येना ते आमकां टॅक्स भरचे पडटा ते जमा करपाक आनी हांकां मोडपाक